नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर एका धांवत्या दुचाकीचेर कोसळ्ळें झाड। हे घडणुकेत जेटी सडा वाठारांतल्या एका 62 वर्साच्या दादल्याक आयलें मरण। गोंयांतल्या फक्त 25% सरकारी शाळांनी असा कार्यक्षम कॉम्प्युटर सुविधा। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या 2025-26च्या अहवालावरवीं मेळ्ळ्या म्हायती। काणकोण महामार्गाच्या घाटाच्या दिकेन वचपी कर्नाटक व्हॅन गाडयेचेर कोसळ्ळें व्हडलें झाड। हे घडणुकेत एका मनशाक जाल्या किरकोळ दुखापत। येरादारेत जाल्यो आडमेळी निर्माण। मये वाठारांत वाडला भटक्या गोरवांचो वावर। दीस रात रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्यान येरादारी करप्यांच्यो जातात सरकशी। घडल्यात कितलेशेच अपघात। सरकारान गोरवांचो प्रश्न बेगोबेग लावचो तडीक थळाव्यांची मागणी। मोर्जे कट्टेवाडो मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या फळी शेतात लोकांनी कोयर उडयिल्ल्यान साठवला उदक। दुयेंसां पातळपाचो भंय उक्तायत संबंदीतांनी बेगोबेग प्रश्न लावचो तडीक थळाव्यांचे गाराणे। आणि तुये हांगाच्या सरकारी हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरात काम करपी बायल कर्मचाऱ्याचेर एका मनशाक केलो सुरयेन जीव घेणा हल्लो। बायल जाले गंभीर जखमी। पुलीस करतात तपास। आता खबरो विस्तारात। केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान प्रसिद्ध केल्ल्या युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस 2025-26च्या अहवाला प्रमाण गोंयांतल्या फक्त 25.2% सरकारी शाळांनी शिकोवपा खातीर कार्यक्षम कॉम्प्युटर सुविधा आसा। हे प्रमाण अनुदानित आणि खासगी शाळांच्या तुलनेत खूप कमी आशिल्ल्याचे कळून येता। अनुदानित शाळांनी हे प्रमाण 94.6% जाल्यार खासगी शाळांनी हे प्रमाण 92.3% आसा। तसेच फक्त 14.7% सरकारी शाळांनी डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट टीव्ही आणि व्हर्च्युअल क्लासरूम सुविधांसहित स्मार्ट क्लासरूम्स आसात। बुधवारा सकाळी काणकोण महामार्गाच्या घाटाच्या दिकेन वचपी कर्नाटकांतली नोंदणीकृत व्हॅनीचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें। हे घडणुकेत एका मनशाक किरकोळ दुखापत जाल्या। मजगतीं थळाव्यांनी शिटूकसाणेन गाडये वयलें झाड काडून येरादारी मेकळी केली। मये वाठारांत भटक्या गोरवांचो प्रश्न वाडला। रातभर तर ही गोरवां वचत थंय रस्त्यांचेर भोंवतात। ह्या गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळ जातना अपघात लेगीत घडत आसात। ह्या गोरवांक लागून अनर्थ घडचे पयलीं तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। मयेच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिसान दीस भटक्या गोरवांचो प्रश्न गंभीर जायत आसा। केळबाय वाड्याचेर तर गोरवांचो प्रश्न सामको भयानक जाला। रात दीस गोरवां रस्त्यार भोंवतात। रातच्या वेळार रस्त्याचेर थपकल मारपी ही गोरवां येरादारीक आडमेळी थारता। तेच बरोबर ल्हान सान अपघातय घडटात। गोरवां लोकांचेर हल्लो लेगीत करतात खंय अशी माहिती थळाव्यांनी दिल्या। आमच्या केळबा वाड्यार सकाळची जावं 3 लोक हांगा फक्त रस्त्यार गोरवां आसता। ह्या सरकारान जावं पंचायती ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करूंक जायो। कित्याक लोक हांगा लोकांक पडटा, लोक रस्त्यार बसता। दुसरी गोश्ट हांगा देवळांत वयता, लोकांक देवळांत वचोंक गावना। 3 डेली गोरवां आसता जाल्यार गोशाळेन तर सरकारान काडून हे गोशाळेन सांगल्या व्हरून गोरवांक दिवची आनी हांगाच लोकांक त्रास अशें जाता। 3 न्हू 30 गोरवां आसता ही एक आनी अशी न्हू अशी 1500 गोरवां आसता। सगळं रस्तभर बसता आनी लोकांक त्रास जाता। रातभर आसता कितें आसता ही रस्त्यार सदांच गोरवां आसता आनी तेजेर कोण हे काय हे घेयना
आनी तेजेर जबाबदार आसपाची लोकांक येणे जाण्याची सोय आसपाक जाय. म्हाका दिसता की ही गोरवां रात दीन आसता, लोकांक येवपाक बी सोय बरी जायना, गाडयो सगळ्यो ब्लॉक जाता आनी हांगा जाता तितके स्पीड घालपाची आनी लोकांक येणे जाण्याची बरें मागीर गाडी घालता, लोकांक क्रॉस जावपाक. गोरवांक लागून एक्सिडेंट बी जाले आधी. गोरवां खातीर एक्सिडेंट जाता आनी लोकांक बरी सोय जायना. अशें सरकारान कितें तरी हेचो उद्योग करपाचो हें म्हाका खात्री आसा. अशें करपाक जाय. पयल्यान पयलीं हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन मागता ही गोरवां आहा, गो शाळेक तुमी कितके दिता डोनेशन दितात आनी कितें दितात, तेन्ना ह्या गोरवाकारांकूय कितें तुमी डोनेशन दिवन ती आपल्या गोट्यान बांदची अशें हांव रिक्वेस्ट करता. कित्याक तर फाल्यां आमची भुरगीं भोंवता, परत हांगा देवळा कडेन आमच्या भुरगीं हेका येता, लोक येता आनी ह्यान पयलीं असो इन्सिडंट जाल्यार गोरवान एकाक मारलेलो आहा. तेन्ना हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की तांकां तेंच्यांनी हेका जो मालक आहा गोरवाचो तेणी ताका कितें हें दिवन पयशे दिवन आनी कितें घेवन ही त्याच्या गोट्यान तेणी बांदपाचे प्रयत्न करपाचो. ह्या रस्त्यार सबन गोरवां असतात. आसतात न्हू, दिसता न्हू आतां सगळी रात दीस असता. रात दीस आसता. लोकांक येणे जाण्याची सोय बरी जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. मोर्चे कट्टेवाड्याच्या मुखेल रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या पडींग शेतात सैमविरोध्यांनी कोयराच्यो पोटल्यो उडयल्यान उदकाची वाट अडवल्या, जाका लागून शेतात उदक साठलां. ह्या वाठारांत मच्छरांचें प्रजनन वाडटलें आनी फुडाराक भलायकेच्यो गंभीर अडचणी निर्माण जावपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायल्या. संबंदीत खात्यान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन कोयर काडून उदकाची वाट मेकळी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी सध्या आसात कट्टेवाडा मोर्जी हांगासर जो मुखेल रस्तो आसा आनी त्या वाटेन एक शेत आसा. ह्या शेतान जे घाणयारे उदक जमलेले आसा आनी ह्या उदकाक वचपा खातीर एक कान धाकटीशी वाट आसा, पूण त्या वाटेर काही लोक गार्बेज उडयतात आनी गार्बेज उडयल्या उपरांत जे पिशवे आशिल्ले ते पिशवे हांगासर खंयचे तरी वाटेर बंद जाल्ले आसा आनी त्या खातीर ती उदकाची वाट बंद जाली आसा. हांगासर पंचायत मंडळान लक्ष दिवचें आनी ज्या पद्दतीने हे उदक साठवता आनी लोकांक मागीर आरोग्याची समस्या निर्माण जावेत, मलेरिया सारको प्रश्न निर्माण जावेत, तेचे खातीर हांगासर देगेकूच आरोग्य केंद्रय आसा. आरोग्य केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी येवन हांगासर लक्ष दिवचें आनी जे उदक घाणयारे जमलात आनी गार्बेजचो प्रश्न आसा तो सोडोवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. तुयें हांगाच्या सरकारी हॉस्पिटल आनी रिसर्च सेंटरांत एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. हॉस्पिटलांत काम करपी बायल कर्मचाऱ्याचेर एका मनशान सुरयेन हल्लो केल्ल्यान बरोच बोळा निर्माण जाला. ह्या हल्ल्यांत बायल कर्मचारी गंभीर जखमी जाल्या. घडणुकेच्या सुवातेर हाजीर आशिल्ल्या नागरिकांनी आरोपींक ताब्यात घेतला. हे घडणुकेची चौकशी सुरू आसा. हय, आयची जी घटना जाली तुयें परिसरांत, तुयें हॉस्पिटलाच्या परिसरांत किंबहुना तुयें हॉस्पिटलाच्या कॅम्पसांत ज्या प्रकारे हो सुरी हल्लो जालो, एक कोरगोचो भुरगो आणि एक वजरेचे चेडूं ज्या हॉस्पिटलांत हे नर्स म्हणून काम करता, जे आपली ड्युटी सोंपोवन घरा वयताले, अशा वेळाचेर तेका गेटीच्या भितर कॅम्पसा भितरूच आडयलें आनी तेका घट धरून तेच्या पोटाचेर तकलेचेर सपासप सुरयेचे वार केले. हे आयकून अत्यंत वायट दिसलें. इतल्याच मागता की ज्या प्रकारे हे दिसा ढवळ्या ह्यो गोष्टी अश्यो घडपाक लागल्यो, हे कांय नवीन ना. हेच्या पयलीं अनेक वेळाचेर ह्या एरियेन घडलेलें आसा. अनेक वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी हांगासर आवाज उठयत असतात, पण त्याचो फायदो तसो कांयच जायना. खऱ्या अर्थान पेट्रोलिंगाची अत्यंत गरज आसा, कारण हॉस्पिटल तशेंच ह्या भागाक आयडीसी येता आनी ज्या आयडीसीन वेगवेगळ्या गांवांसून हांगासरली चेडवां मनशां ही कामाक येतात. वेळोवेळी हांगासर पळयलें जाल्यार आमी काही स्ट्रीट रोमियोज कशे हेवटेनसून भटकत असतात, पण जर एखाद्या पुलीस पेट्रोलिंग जर आसात जाल्यार आयची घटना टाळळी आसूं शकता आसली. पण हांव वालोर दिता हांगासरले जे स्थानिक जे घटनास्थळी धावले आणि त्या चेडवाची सुटका करून घेतली आणि तेका ह्या हल्ल्यांसून वाचोवन घेतले. दुर्दैव की ती कदाचित आनी मातशा ज्या गोष्टी कळ्ळ्यो तेचे वचून अशें दिसता की ते जर थोडो वेळ त्याच्या हातीन उरलेलें जाल्यार हो भुरगो तेची मर्डर करून मोकळो जाता आसलो. हांव मागता गोंय सरकारा कडेन किंबहुना होम डिपार्टमेंटा कडेन की अशा गोष्टींचेर तुमी लक्ष घालपाक जाय. अति जाल्लें आसा हें. हांगासरल्या पंच सरपंचांचेर सुद्धा हल्ले जाल्ले आसात. वेळोवेळी हांगासर आमी आवाज उठयतात, पण हेचेर
कांयच इम्प्लिमेंटेशनान कांयच कसलोच हेचेर केन्ना आमी पळयता जाल्यार आमच्या आवाजाक प्रत्युत्तर सुद्धा म्हणून केन्ना पेट्रोलिंग केल्ले वगैरे आमकां दिसना. हांगासर अनेक पठार आसात ज्या पठारांचेर रातचे 1-2 जायसर सुद्धा लोक बाटल्यो घेवन बसतात, मस्ती करतात. खंय वयता आमी? वेर वी आर हेडिंग? म्हणजे 2-2 पुलीस स्टेशन सुद्धा आमचे कडेन आसून एका टायमाचेर एक पुलीस स्टेशनालो एक PSI हो पूर्ण पेडणे तालुका सांबाळटालो. आज आमचे कडेन 3-3 पुलीस स्टेशन, 3-3 PI, DYSP, अनेक PSI आणि मोठ्या संख्येन हांगासरले पुलीस भरोन सुद्धा आज जर आमचे हे परिस्थितीन जर आमकां वचपाचें दिसता जाल्यार हेच्या सारखे आमचे पेडणेकारांचे दुर्दैव ना. हांव परत एकदा मागता, अजून वेळ गेल्ली ना. कायदो हो लोकांक आमच्या हातीन घेवपाक लावं नाकात. आज ज्या प्रकारे हांगासरल्या त्या तरुणीची सुटका करून ज्या भुरग्यांनी घेतली आणि तो कोण आरोपी आहा ताका पुलिसांच्या सुवादीन केला, तेचेर कारवाई जावची, तेचेर पूर्ण ते इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आणि अशा जे बिचारे हांगासरल्यो ज्यो आमच्यो भयणी आसात, हांगासरल्यो बायलां आसात, हांगासरलीं चेडवां आसात ज्यो फॅक्टरीजात येतात किंवा हांगासरल्यो आपली नोकरी सुटल्यानंतर ड्युटी सुटल्यानंतर जे वयता हांकां एक प्रोटेक्शन आसपाक जाय. आमचे कडेन पिंक फोर्स आसा, ह्या हॉस्पिटलांत तैनात केल्ले सेक्युरिटी गार्ड्स आसात, थंय सेक्युरिटी गार्ड सुद्धा बसलेले, पण त्या बिचाऱ्यांक तशें ट्रेनिंग ना. हे ट्रेनिंग वगैरे ह्या लोकांक पुरोवचे, ह्या भुरग्यांक पुरोवचे. आणि मागता सरकारा कडेन परत एकदा होम डिपार्टमेंटा कडेन की अजूनय वेळ गेल्ली ना, जागे जाया आणि एक लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करपाक आमी यशस्वी ठरले. खानापूर वाठारांत भर लोकवस्तीत सध्या गवेरेड्यांचो वावर वाडला. रातच्या वेळार तशेंच दिसा उजवाडे हे गवे वाठारांत भोंवतात, तशेंच रस्त्या कुशीक बरोच वेळ उबे राविल्ल्याचे पळोवपाक मेळटात. देखून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. राना खात्यान ह्या गव्यांचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. खारापूर कोन्ये म्हणटात थंयसर गोंय रेडे आसा, गोंय रेड्याचे प्रत्यक्ष ही झुणीत म्हणजे एक तांचो कळप दुसऱ्या ढवळ्या मागीर रातचे खंयचो टायम असना आनी हो कळप त्या जे कोन्ये आसता त्या देवाचे थंयसर जे एक ल्हानशी घुमटी आसा थंयसर जे राण्यांचे थंय आमच्या जितेंद्र राण्यांचे जे तेंच्यांनी जी बागायत केल्या थंय लायल्या थंय सवाते बी थंय हे गवे रेडे जेणे करून हे कितलेशेच लोकांक दिसता रातच्या वेळार मागीर सकाळच्या वेळार आनी हें एक मोठें संकट कित्याक आतां भरमसाट लोक ते रस्त्यान वयता वाहनाची वाहतूक थंय चालू आसा खारापुरा जायते लोक आतां थंयसर बारीक बारीक घरां सगळ्या लोकांची जाल्या एडिशनल आनी खुबशे लोक थंय वयता भुरगे हायस्कुलाचे भुरगे वयता आनी हें जें आसा हें एक भयानक अशें आसा तेन्ना सरकारान आनी फॉरेस्टांक आमी सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी येवन थंय एक सर्वे करची येवन पळोवचें आनी ह्या गोंया रेड्याचो म्हणटा तो बंदोबस्त करपाचो उपाय योजना करची आनी आमकां कारापूरकारांक हो एक बरो आमकां अशें संकटासून ह्या मुक्त करचें. थोडीशी आतां कितें जालां सगळी कडेन जेन्ना सकयल शेतां म्हण नात आनी फाटल्या तेंपाक जेन्ना थंय आनी ती एरिया कशी आहा एक ती दर्या देगेची एरिया आसा थंय परत ते येता हेजो अर्थ सकयल फाटल्या टायमाक आनी जेन्ना लोकांनी थंय रोंपो लायलो त्या वेळार लोकांची भरपूर नाशाडी केल्ली. लोकांक ते रातचे जागरण करचे पडले, लोकांक ते फोकस घालचे पडले. सगळे ते शेतकरी जे रोंपे लायतात तेंची भरपूर लुकसाण जाली आनी ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता आनी तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन उपाय करचो. कुंकळ्ळे मतदारसंघातल्यान येवपी विधानसभा वेंचणुकेक आपुणूच जनतेचो उमेदवार म्हणून वेंचणूक लढयतलो असो दावो काँग्रेसीचो फुडारी एल्वेस गोम्स हांणी केला. आपूण वचून काँग्रेसींतूच आसून कुंकळ्ळेच्या नागरिकांनी आपली उमेदवारी जाहीर केल्या. हे विशींचो संदेश काँग्रेसीच्या हायकमांडा मेरेन लेगीत पाविल्ल्याचें एल्विसान सांगलें. आयकात. काँग्रेस सोडलोय का काँग्रेसी आसूं ते 100 कोटी दिल्या म्हणटा काँग्रेस प्रेसिडेंट तुका कितें मेळ्ळा? काँग्रेस प्रेसिडेंट कितें म्हणटा तो जाणा. आय हॅव नथींग टू से अबाउट हिम. पण दुसरो एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन जाता तें सगळ्यांक तुमीच जाहीर केलां मेडियान. पळोवया कशें जाता तें. आय हॅव नथींग टू डू विथ दॅट. म्हणून आय एम नायदर हियर नॉर देर. पीपल्स चॉयस. पण काँग्रेसी तिकेट बी डिमांड करतलो तूं कुंकळे? लोकांनी सांगलां तांकां. लोकांनी आमच्या सांगलां की तुमी चिंतता तेन्ना चिंता की आमी स्थानीक आमकां आमच्या लोकांची बरी म्हायती आसा, कितें लोकांच्यो गरजो आसा ती खबर आसा, आमकां तो पल्स खबर आसा, आमी ते मातयेंतले आनी त्या कारणाक लागून
आमच्या मनशाक दिवची तितून म्हाकाच दिवची अशें कांय ना, आमच्या मनशाक दिवची. ते कोर्टीतली काय मेळना तुका? ना. गोंयांत धिरयांचेर पुरायपणान बंदी आसा, मात कांय वाठारांनी अजून मेरेन ते उक्तेपणान चलत आशिल्लेचें पळोवपाक मेळटा. बाणावले बैलाच्या धिरया उपरांत एक दुखेस्त घडणूक घडली. झगड्यांत हारून गेल्लो एक बैल आपलो जीव वाटावपा खातीर दर्यांत धांवलो आनी बुडलो. हे घडणुके उपरांत वाठारांत बेकायदेशीर बैल झुजांचें आयोजन परतत एक फावट जाता असो चर्चेचो विशय थारला. आज दनपारां बाणावले हांगा एक दुखद घटना घडली आनी ह्या घडणुके भितर एक बैलाक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे बाणावले पार्किंग एरिया जी आसा त्या एरियाच्या वाठारां भितर घेर चालू आशिल्लें, जें बेकायदेशीर आसा तें घेर चालू आशिल्लें आनी ह्या घेरां भितर नावेलीच्यान आयिल्लो बैल वो हरलो आनी तो भिवन घेर सोडून धांवपाक लागलो. तो आबूज जावन तो दर्याक पावलो आनी दर्याक ताका कळना की कितली उदकाक आपूण पावला आनी त्या उदकाक तो बुडून मेलो. मागीर थंयचे जे ऑर्गनायझर आसात तांणी ताका भायर काडलो आनीक त्या बैलाक तांणी व्हेलो. हें घेर जें आसा तें जवळ जवळ सांजे मायत्याक 4 ते 5 ह्या मजगतीं जावपाक शकता ही घडणूक टोटल. कोलवा पुलिसांक जेन्ना आमी विचारलें की कोलवा PIक विचारलें की अशें अशें जालां जाल्यार ताणें आपल्या कानार हात काडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हें सगळें जें आसा तें संगमतान चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणान घेर्रां त्याच बरोबर गडगडो ह्या एरियांनी चालू आसा. गोमंतक TV खातीर कोलवेच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. मान्यताय मेळिल्ल्या CRZ येवजणेत विसंगती आशिल्ल्याचो आरोप करपी कागदपत्रां उजवाडाक आयले उपरांत कानोळे पंचायतीन प्रायव्हेट डेव्हलपराक दिल्ल्या ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटीचेर परतून प्रश्न उपरासल्यात. कागाळी प्रमाण GCZMन आराखड्याक चुकीच्या पद्दतीन मान्यताय दिल्ली अशें कळटा. देखून दिल्ल्या परवानगीच्या कायदेशीरपणाचेर नवो हुस्को निर्माण जाल्ल्याचें मुखार आयलां. ही सलमान खानाची केस आतांची न्हू. हो प्लॉट पयलो 2005 भितर कन्स्ट्रक्शन येतालें 2005 सन एंड सेंट हे कंपनीन भितर एक गेस्ट हावस आनी 2-3 बंगले एप्रूव जाल्ले. तेन्ना CCF नासले, पूण सिकेरी आनी कांदोळी लोकांनी तेजेर ऑब्जेक्शन घातलें आनी हांव एकटो सिग्नेचरी त्या कंप्लेनाचो. तो मागीर प्रोजेक्ट थंयसरूच बंद पडलो. बुस्टोच बंद पडोंक ना, कोर्टान वचोंक ना कोण. पूण आमी CRZाक आनी तशेंच टावन प्लॅनिंग पंचायतीक कंप्लेन करून हो प्रोजेक्ट बंद पडलो आनी ताका खूब टायम जालो बंद पडल्यार. तेन्ना बुस्टोच बंद पडोंक ना, ताका CRZान आनी लँड सर्वेन हो प्लॅन केल्लो 2006चो. हेजेर दाखयलेलें आहा हो फूल प्लॅन एंड हो प्लॉट पळय आहा 82 इतलो हितून पडटा, NDZान पडटा, लो डेव्हलपमेंट झोन. मागीर फुडें हो प्लॉट घेतलो क्लासीक सिटी इन्व्हेस्टमेंट प्रायवेट लिमिटेड ऑन 24 मार्च 2010. तितल्यान तेणी थंयसर कन्स्ट्रक्शन प्रपोज केलें आनी तेंकाय दुसरो प्लॅन 2016 आनी एक प्लॅन तसोच CRZान आनी आमच्या लँड सर्वेन हो केल्लो आहा. हो आख्खोय प्लॉट NDZान पडटा 82. बेतोलांतल्या ONGCच्या जेटी प्रकल्पाक व्हड धपको बसला. कोट्टे रुपयांनी खर्च करून बांदिल्ल्या जेटीचो एक भाग कोसळ्ळा, तशेंच 2 खांबे व्हांवन गेल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. हे लुकसाण व्हड ल्हारांक लागून जालां अशें म्हणटात. मजगतीं ह्या प्रकल्पाक सुरवाती सावन साश्टी दर्यादेगेवेल्या नुस्तेकारांनी विरोध केल्लो. ONGC जे शोर आसा, बेतलांतलो शोर आसा म्हणजे रिवर मारताचे आनीक दर्याचें जें तोंड जंय साळा रिवर दर्याक मेळटा थंय ONGC एक जेटी बांदताली आनी ही जेटी काल तिचो एक पार्ट आसा तो कोसळ्ळो. 2 पूल जे आसात ते कोसळ्ळे. दर्या खूब रफ आशिल्लो आनीक तातूंत भितर जे टोटल 4 पुलांचे
मेन जो लिटून आशिल्लो तो दर्याक भितर बांदपाक वतालो तो सद्याक कुसळिल्लो आसा. आतां काम चालू नाशिल्ल्या कारणान सुदैवान जी कितें आनी कांय जावना. खंयचोच लिटूनाक वापस जावना अशी माहिती पुलिसां कडेन जाणी केली तेन्ना ताणी सांगलें की हांगा काय पडलें ना. सद्याक मातशी टील्ड जाल्ली आसा. दर्या रफ आसा. ताची स्थानीक आशिल्ले ताणी आमकां माहिती दिल्या की ही कार ताचे 2 पोल उकडून पडल्यात आनी 2 पोल जे आसा ते फुली पेड केले आसा. सद्याक आयजीसी जेटी जाका स्थानीक मच्छीमारांचो विरोध आशिल्लो कोस्टल लायनीचे नुस्तेकार भाव आसा तांणी विरोध केल्लो कारण हांगा क्रूज ट्रान्सपोर्ट जावपाक शकता आनी मागीर वेगवेगळ्या कारणां खातीर तांकां ताची मोठी दर्याक पेंचर करपाक त्रास जावपाक लागलो खातीर विरोध केल्लो. ही जेटी जी आसा ती मोडिल्ली आसा. मेळटे म्हायती प्रमाणे ह्या जेटीचेर जवळ जवळ 100 कोटी खर्च जावपा आशिल्लो. सद्याक एक्झॅक्ट अमावंट तुमकां आमकां मेळना. एक मोठो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी तो सद्याक मोडिल्लो आसा. ते खातीर खबरा वयल्यान हांव अणजुणाच्या कथित बेकायदेशीर नाईट क्लब प्रकरणात उच्च न्यायालयान म्हापशेच्या उपनगर नियोजक अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्दतीचेर तीव्र नाराजी उक्तायली. वर्सभरा पयलीं न्यायालयान संबंदीत सुवातेची पळोवणी करपाचे आदेश दिल्ले, मात तांची अंमलबजावणी करूंक नाशिल्ल्यान न्यायालयान नदरेक हाडले. बेकायदेशीर बांदकामा विशीं कागाळी करून लेगीत नगर नियोजन विभागा कडल्यान कसलीच कारवाय जावंक ना. ह्या प्रकरणात न्यायालयान आतां हणजूण पंचायतीच्या सचिवाक प्रतिवादी करपाचे निर्देश दिल्यात. तशेंच पंचायतीन ह्या प्रकरणात आतां मेरेन कसली कारवाय केल्या हे विशींचे सविस्तर अहवाल 27 जुलय मेरेन सादर करपाचो आदेश दिला, अशी माहिती आदवोगाद हृदयनाथ शिरोडकारान दिली. वास्को माटवे दाबोळी मुखेल रस्त्याचेर बुधवारा सकाळी एक दुखेस्त घडणूक घडली. रस्त्या कुशीक आशिल्ले एक मोठे झाड अचानक एका दादल्याचेर कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत जेटी सडा वाठारांतले 62 वर्साच्या फ्रांसिस्को न्यून्स ह्या दादल्याक आगटाक मरण आयलें. तशेंच कांय वरां खातीर ट्रॅफिकूय जॅम जालें. मजगतीं गोंयांत ह्यान फुडें घोग्यांनी पावस पडपाचो आसा. कांय वाठारांनी अशीच तोक्याची झाडां अजूनय आसा. देखून संबंधितांनी बेगोबेग लक्ष घालून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळया. आमकां 8 जाण 48 मिनटान कॉल येयला पणजे हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रुमाच्यान की झाड पडला आनी एक मनीस ट्रॅप जाला. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशन ड्युटी क्रू हांगा पावले. 8 जाण 35 मिनट 7 मिनटान आमी फास्ट टर्न आउट करून पावले आनी पावले उपरांत पयले जाल्यार तो ट्रॅप जाल्लो आहा. ही इज डायड ऑन द स्पॉट. कट जालो तेजेर पडलो आनी इमिजिएटली आमची स्टाफान क्रून ताका उखलून एम्बुलन्सान घातलो आनी शिफ्ट केलो आनी मागीर क्रेन आपयली आनी ट्रॅफीक खूब जाम आसलो. दोन्ही सायडीच्यान गाडी येवपाक वचपाक प्रॉब्लम जाल्लो. सो इमिजिएटली 1 वर तरी लागले फूल क्लियर करपाक. बुशीस आसले आनी उमले आसले खूब आसले. ट्राय टू क्लियर खंय एक्झॅक्टली खंय जाला? इट इज नियर द सेंट एंटनी चॅपल रस्त्यार पुरीस आहा पळय थंय. एज कितले आसतले? एज आयडेंटिफाय जावना. हिंगा आमी आतां तामसोड्यार चिकाली फुडसा कडेन आहाय सेंट एंटनी क्रॉसा कडेन आनी 8:30 सुमार एक झाड पडून एका मनशाचो जीव गेला. आनी हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? जायते फावटी म्हणटाले पंचायत कांय करना. आमी एवरी इयर आतां 3 वर्सां जालीं आमी एवरी इयर डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफाय करताय. तालाटी येता आनीक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येता आनीक एवरी इयर आमी फायल करताय आनी फायलीन वचताय. ते अजून एक्शन कांय जायना झाडांचेर. आतां दीस कम्स अंडर नॅशनल हायवेन रोड वायडनींग केले थोडी वर्सां फाटीं. हिल काटींग केलें आनी हिल काटींग करता आसतना जायते झाडां आहाय ती सारकी एजीचेर आहाय. जेन्ना पावस पडटा माती मोव जाता आनी सकयल पडटाय. आतां एक झाड पडला तेजे सायडीकूच एक झाड आसा मोठें. तें पडलें जाल्यार आतां पडला तेजेकीन मोठें झाड आहा. बट हूज गोन टू टेक द एक्शन? वेन इन्स्पेक्शन इज डन, द लिस्ट इज गिवन, पूण एक्शन कांय जायना. म्हज्याच वॉर्डान हांवें कितले झाडाचे डेंजरस ट्रीज आहाय. अर्दे माड मेलोले आहाय. ते पडटले केन्नाय कोणाचेर पूण कांय एक्शन जायना. आमी लिस्ट करयताय फकत ते लिस्ट तशेंच उरता. सो एवरी टायम दे से तुमकां आमी परमिशन दिताय पंचायत कातराय. डज द पंचायत हॅव अथॉरिटी टू कट ट्रीज? सो हे जायती क्वेश्चन आहाय. हू इज टू बी ब्लेम्ड? एक जीव गेला हिंगा दूख जाता.
आतां सकाळीसून ताका क्लियर केला आनी आतां ट्रॅफिक सुटला. म्हणटच मागता अथॉरिटी लागीं टेक दीस सिरियसली. खंयचेय जावं नॅशनल हायवे सायडीन चड ट्रॅफिक वयता ते सायडीन जंयसरूय रोडा सायडीन डेंजरस ट्री आहाय मातशें एक्शन घेवन प्रुनींग तरी कराय ना कट कराय. सारको डेंजरस आसल्यार कट कराय. आतां परत सांगता आतां जंय एक्सिडेंट जावन एक जीव गेला त्याच्या सायडीनूच नेक्स्ट टू इट आनी एक डेंजरस ट्री मोठें झाड आहा. म्हाका दिसता आतां तरी दोळे उडया कित्याक ह्या स्ट्रेचर हे पयले फावटी मरण न्हू. सेंट जासिंतो आयलँडा पयलीं आनी एक फावटी माड पडोन एक बायलेची जीव गेल्लो. सो जायते इन्सिडंट जाले ह्या रोडाचेर. हिल काटींग केलां, वर्टिकल हिल काटींग केलां आनी ताचे सायडीन सारके हेचेर मोठी झाडां आहाय. आतां हिंगा भोंवल्यार हांव दाखोवपाक शकता कितलीं झाडां. सो वी हॅव टू टेक एक्शन नाव बिफोर मोर लायफ्स आर लॉस्ट. आनी मागता कलेक्टरा लागीं आनी खंयचे कन्सर्न अथॉरिटी जावं फॉरेस्ट जावं नॅशनल हायवे मातशें आयडेंटिफाय कराय लोकांचो जीव सांबाळे. वी हॅव टू डू समथींग. आतां पावस सुरू जाता थिंगा आनीकूय येवपाचो आहा पावस. म्हणटच आमी लेट अस गेट प्रिपेर्ड. आतांच एक्शन घेवन बेगीनूच ज्यो डेंजरस ट्रीज आहाय त्यो कातरून लोकांचो जीव सांबाळया. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर